तांचो कोण म्युनिसिपल कावन्सिलर तांचो कोण ते सुद्दां कळचें ना, कित्याक ह्यो स्किमी डायरेक्ट लोकां पर्यंत आमी पावयतले आनी आमी चडांत चड ई गव्हर्नन्स हें सगळें सेटअप एस्टॅब्लीश करतले. इतलें सांगता आसतना आमचो फोकस जो आसा तो गर्ल चायल्ड, वुमेन, यंग वुमेन, अनएम्प्लॉयड यूथ, सिनियर सिटीजन्स आनी चॅलेंज जे लोक आसा ताका कांय जाण डिसेबल म्हणटात पण दे आर मोर दॅन एबल, डिफरंटली एबल्ड, तांचे खातीर आमचो फोकस आसतलो. आतांची ममता स्कीम आसा ती आमी 25 वयल्यान डबल करून 50,000 पर गर्ल चायल्ड हाका दितले. दुसरें म्हणल्यार यंग वुमेन लाडली लक्ष्मी जी स्कीम आसा ही आमी ठरयलां की 1 लाखा वयल्यान 2 लाख करपाक, आनी that will be not only for weddings or for education but even for setting up own businesses. Besides that, unemployed youth of Goa फाटले खेपे सरकारान सांगलें की अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्स म्हणून 3,000 दितले म्हणून, ताचेर जो युटर्न मारलो आनी दिवंकच ना. आम आदमी पार्टी बेकारपण पयस करपाक प्रयत्न करतलेच. जॉब क्रिएशन हो मेन हेतू आमचो आसतलोच, पूण कितें करता रे बेकार भोंवता रे असलो जो सोशल स्टिग्मा आसता तातूंतल्यान भायर काडपाक आमी 5,000 पर बॉय ऑर गर्ल ताचे फाटल्यान आमी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउन्स म्हणून दिवपाक ठरयलां. गृह आधार जे आसा ते आतां 1,500 आसा ते आमी डबल करतले, 3,000 आमी गृह आधाराचेर दितले. सिनियर सिटीजना खातीर आमी जी स्कीम चालू आसा ESS तेय बी 3,000 पर मंथ आमी दितले. आनी डिफरंटली एबल्ड जे लोक आसा तांकां आमी 3,000 पर मंथ दितले. लेस दॅन 50% 90% जर डिसेबिलिटी आसत ताका आमी 3,500 दितले.